सरकारी खात्यातल्या 984 पदां खातीर गोंय नोकर भरती आयोगान 7 फेब्रुवारीक जायराती काडिल्ल्यो. ह्या पदां खातीर 25 फेब्रुवारीक परीक्षा जाली जाल्यार 26 फेब्रुवारीक म्हटल्यारूच सोमारा ह्या परीक्षेचो निकाल जाहीर जाला. गोवा कर्मचारी भरती आयोगान सरकारी नोकऱ्यां खातीर कांय पदां डिक्लेअर केल्ली आणि ही एडवर्टिजमेंट जी आसा ती पेपरांनी 7 फेब्रुवारी 2024 ह्या दिसा दिल्ली. ही पदां जावन आसा लॅबोरेटरी टेक्निशियन इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिक्स, असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर, लायब्ररियन ग्रेड 1, लायब्ररियन ग्रेड 2, लायट हाऊस कीपर, ड्रॉइंग टीचर इन सेकंडरी स्कूल्स आणि कन्झर्वेशन असिस्टंट अशी ही काय पदां आसली ज्यांची एग्जाम 25 तारखेक म्हटल्यार काल घेतली गेल्ली आणि ही एग्जाम घेवन आयज 26 तारखेक म्हणजे जवळपास 24 वरां भितून ह्या परीक्षेचो निकाल सुद्धा लागलेलो आसा. खरें म्हटल्यार हो एक प्रकारचो रेकॉर्ड म्हणपाक येता की 24 वरां भितून सरकारी नोकर भरती परीक्षेचो निकाल लागलो आणि जवळपास 984 पदां आसा आणि ह्या 984 पदांची परीक्षा जी आसा ती काल घेतली गेल्ली आणि त्याचो निकाल आयज लागलेलो आसा.